टोणी आयलो हांगा आनी म्हणलो म्हाका तेगे बेंच दिसता फादर म्हाका तांकां बदू कित्याक म्हणटा व्हडलो समाजसेव फादर ते म्हणलो म्हणलो कित्याक म्हणल्यार टेन्नी सांगात आयलो मागीर टेन्नी सांगाता जेन्नी आयलें जेन्नी म्हणालें म्हाका जायना फादर म्हाका सोडूं जायना आमचो संबंद समान कुटुंबान समान हांवें घर सोडचें चिंतलां थंय सोडलां म्हण जेन्नी सांगात आयलें मागीर जेन्नी सांगाता मागीर मुन्नी आयलें ना फादर रिणान बुडलां म्हज्या नवऱ्याचे पयशांनी काडल्या तो भायर आतां येता खावलें म्हणत की हांवें खाणाळ्या तूं घाल्या सांग केल्यात फादर इन्शुरन्स म्हणून प्रायलो इतली वाड मेळटा म्हणून तांतू घालें रडलें मुन्नी जालें मुन्नी जेन्नी सांगाता तेन्नी सांगात आयलें तें गेल्या उपरांत विन्नी आयलें कावलें म्हळ्यार फादर हाडलें म्हजें इल्लेशें रीण हांवें दिल्लें तो फाटीं दिना फादर कावलें करचें करतना फादर विन्नी म्हणालें विन्नी गेल्या उपरांत लेन्नी म्हणालें माळे फादर म्हज्या दिवे कडेन तो खाजर जाता म्हणालो आनी आमी इतले पुरवत सारे केल्या आतां तो खाजर जायना म्हणून तेन्नी सांगाता सुन्नी आनी सुन्नी खालें म्हणालें फादर आमचो जागो इकरो दवरलो येतात आनी फाटीन चलतात फादर अशें खंय आमच्या माट केलां गी मंत्रांक केलां गी म्हणून तशें मागीर तेन्नी सांगाता जॉनी आयलो रायच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 6 श्लोक 14 आनी उपरांतले आरामाच्या रायान थंय गोड्यां आनी रातां सोवें एक बलिश्ट सैनीक दळ धाडलें ते रातच्या वेळार आयले आनी तांणी शाराक वेडो गेलो दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें देवाच्या मनशाचो सेवाक उठोवन भायर गेलो तेन्ना ताणें सैनीक दळान गोड्यां आनी रातां सोवें शहराक वेडो गेल्लो तें पळयलें ताणें एलिशाक म्हळें हाय म्हज्या धन्या आमी कितें करचें एलिशान जाप दिली भियेनाका तांचे सोवें आसलेल्या प्रास चड आमचे सोवें आसात उपरांत ताणें प्रार्थना केलें सर्वेस्वरा ताणें पळोवच्या खातीर ताचे दोळे उक्ते कर आनी सर्वेस्वरान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आनी ताणें एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या गोड्यांनी आनी रातांनी भरलोलो देखलो आरामगार ताका धरूंक आयिल्ले तेन्ना एलिशान सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना केलें ह्या लोकांचे दोळे आंधले कर सर्वेस्परान एलिशाचें प्रार्थना आयकलें आनी तांचे दोळे आंधले केले तेन्ना एलिशान तांकां म्हळें मारोग वो न्हय शहर ये न्हय म्हज्या फाटल्यान येया तुमी स्वतात त्या मनशाशी हांवूच तुमकां व्हरतां आनी ताणें तांकां समार्याक आपोवन व्हेलें देवाचें उतर हें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी थोडे फावटी मागणें तरावाळ मागणें आनी पुरा करता हांव इटलींत आसतना मागणें आनी करतलो आनी एका इगर्जेंत हांव आसता आसतना थंय म्हाका पाद्राबान एका कुटुंबाच्या घरा रावयल्लो आनी त्या बायेन तांचो सोयरो एकलो सायंटिस्ट जावन आसलो सायंटिस्ट आनी त्या सायंटिस्टाच्या घरा म्हाका तिणें आपोवनेलो आनी त्या सायंटिस्टाचें घर व्हडलो इतालो ताका व्हडलें इतालो आनी घरा भितर रिक्त आसतना तें भितर येताना एका सोबीत एक मेज दवरलां आनी मेजाचेर एक रावंड येदोडली एक बोटलो दवरल्या येदोडली बोटलो आरशाची बोटलो आरशाचो ल्हानसो कोळसो म्हण येता त्या उदकांत एक सोबीत ताणें मसली घाल्या आनी ती खोली मसली म्हळ्यार ती तांबडे होळडवी धवी आनी त्या धव्याचेर धव्याच्या पट्टेचेर त्या ल्हान 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 नेखेत्रां बरी तिबे आसात कितली सोबीत दिसली म्हणून ती आनी ताची शिमट्याचेर खोले नेखेत्रां बरी आहा ती हालयताना ती नेखेत्रां गुल्ल्या बरी दिसतात आनी तितली सोबीत मसली ती मसली ताणें सोबीत मसली पळयली हांवें बरी करून तो काय म्हणून आसलो म्हाका मसली पळय म्हजेर चिंता आयलो पळयली ल्हान येदीशी मसली आहा ती ताच्या उपरांत तो भितर गेलो आनी भितर वचून आमी बसले हांव ते बसल्या कडेन मुखार टिपाय दवरल्या तितक्यो व्हडू ह्या मसलेच्या बोटलो आसली पळय बोटलो आरशाची बोटलो रावंड बोटलो ताच्याक डब्बल व्हडली सायज डब्बल व्हडली दोडती सायज व्हडली बोटलो तातूंत तचलीत मसली ताच्या समान डब्बल आसा हांगा 4 इंचांची येदी व्हडली आली 4 इंचांची येदीशी आली आनी थंय 8 इंचांची जाली 8 इंचांची येदोली गुंता कोली सबाय हांवें लागीं वचून अशें बागोवन पळयलें आनी तो आसलो हांव बागोवन पळयताना कांय म्हणना ताणें हांवें म्हळें ओली सबायची पयले फावटी मसली पळोवची हांवें मस्तू घरांनी हांवें एक्वेरियाम पळयलां इतली सोबीत मसली हांवें खंय पळोवना म्हळें ताचे कडेन
ताच्या मागीर आमी उठोन जाल्यार आमकां मागीर खापी एकताने आपोवंक खायली ताची मिसस आनी ताची धूव आनी पुरा मागीर डायनींग हॉलाक गेल्या डायनींग हॉलांत कोणा पळोवनचे त्या सायडीक डायनींग हॉलाच्या कुशीक एका टिपायचेर आच्या प्रास डब्बूल या चा ओडलो डब्बूल येवदोडली बियांव आसा बरी आसा व्हडल्यो दवडली वर्साची बोटलो आनी पळयता तित्त मसली आतां मस्त व्हडली म्हळ्यार 12 इंचांची बागला कडेन खाली 4 इंचांची आनी टिपाय कडेन तित्त मसली 8 इंचांची आतां 12 इंचांची म्हाका ती 12 इंचांची मस्त इतली लांब आहा ती बांगड्या बरी आनी ती कितली सोबीत शिमट्या लोवन येता बोट लोडली अशी गुंता आमकां पळयता शंकर दोळे जमता ती नखेत्रां दाखयता शिमटेर आली नखेत्रां भारी सोबीत मासली आनी मागीर टी आनी पुरा पळयली हांवें सांगली ही ताच्या व्हडली बरी सोबीत आहा म्हणून मागीर आमकां तो आपणून गेलो ताच्या गार्डनांनी परत तें चॅरांनी पुरा बसले हांव इल्ल्यो गजाली काडल्यो आनी मागीर थंय पिझ्झा आनी पुरा हाडयले ताणें गार्डनांत बसून आसतना हांव गार्डनांत आसतना तो म्हाका तळ्या लागीं व्हरून गेलो तळ्या लागीं त्या गार्डनाच्या मद्दे तळ्या येद दवडलें तळ्या आसा व्हडलें तळ्या आसा त्या तळ्यान ती मसली तिशीन जावन अशी आयली ती पळयन त्याच टायपाची तांबडी धवी हळडवी तांबडी हळडवी पाट्यात व्हडल्यो आनी पळयतना 48 इंचां व्हडल्या थाट्या बरी येदोडली 48 इंचां हांवें सांगलें थंय 4 इंचांची थलीत ल्हानशी आनी मदें ती 8 इंचांची टिपाय कडेन तूं बसच्या हॉलांत डायनींग रुमांत 12 इंचांची आनी हांगा काल येदोडली म्हणून विचारलें ताचे कडेन येदोडली कशी ही कितें येदोडली थंय ती जात गे विचारलें त्या दाडा म्हणलो फादर हांव जापानाक गेल्लो म्हाका कलेंग सायंटिस्टाक रिसर्चाक जापानाक आपयल्लें आनी जापानाक गेल्ल्या वेळार थंय मसले विकतात हाचे मसलेचें नांव कोई फीश म्हणून कोई फीश म्हणून बारी नांवां ती थंय आनी हांवें तांणी म्हळ्यार म्हाका ही मसली दिली मसली हाडली हांवें 4 कोरवो हाडल्यो ल्हानश्यो दिश्यो कोरवो एका सगळ्यो एका इंचाच्यो आसल्यो ल्हान दिश्यो आनी त्यो 4 हांवें बटलीन घालून हांवें थंय हाडल्यो आनी एक ल्हान बटलीन घाली फादर ती थंय तशीच आपल्या आनी एक व्हडली जाली आनी थोड्यान पळय 48 इंचाची ही कशी फादर म्हणून ताणें एक्सप्लेन केलें म्हाका तो विज्ञानी ताणें सांगलें फादर ती मसली तुमी कितलेंय खावंक एकूच मसली एका तावयची 4 जाणां भुरगीं ती ही दिशी आसा इतलीशी मिनी बिट्टी आसा ती थंय दवडली सैतान गस्ताची 48 इंचां जाल्या ती व्हडल्या थाट्या बरी जाल्या एकूच ती बबनी ती कशी म्हळ्यार ताच्या परिसराचेर वंदोन आसा म्हणलो परिसराचेर वंदोन आसा ती परिसर तूं ल्हान बटलें ती खावंकूच कांय ना तिका गोवंक जायना आपूण मरता म्हूण कळटा देखून ती खावंकूच कांय ना देखून ल्हान बटलीन ती ल्हान आसा आनी ती भितर सालांत पळय सालांत घरच्या सालांत मदें वय लिव्हिंग रुमांत व्हडली बोटलो डबल बोटलो ती सायज डबल जाल्या हांगा 4 इंचां जाली ती 8 इंचां जाल्या ताच्या व्हडली बोटलो ती डायनींग रुमांत आणखी व्हडली बोटलो त्या व्हडली बोटलेन तित्त मसली व्हडल्या बोटलीन आहा ती देखून ती आणखी व्हड जाला 12 इंचांची जाल्या आनी थोड्यान तिका गोवंक मस्त जागा सड्ड खाता आनी त्यो दवडली जाल्या ती 48 इंचां पावल्या फादर आतां म्हूण सांगलें ताणें पळय त्या परिसर वंदोन ती व्हड जाल्या मोगाच्यान आमचें जिवीत मागण्या जिवीत तशेंच आमकां व्हड जावचें आनी त्या धाकट्या मसलेक व्हड जावचें सकत आसा ती व्हड जायना कित्याक म्हळ्यार तिका गोवंक जायना तातूंत ल्हान आसा ती देखून ती खावंकूच कांय ना ती इल्लेशें खाता न्हू गोवंक जायना आनी एक व्हडली आसा देखून इल्लें सड खाता ती 8 इंचां जाल्या आनी एक व्हडलें तिका गोवंक जावंक आसा परिसर ती व्हडलो आहा तिका गोवंक आनी पुरा संवसार तिचो इल्लें सड खाता ती थोड्यान कितलें खावी येता देखून ती 48 इंचां व्हडलो थाट्या बरी जाल्या ती कोली सोबाय तिची कोली सोबाय आपळे ती परिसराची वंदना आमची मागण्या जिणी आमचें तें व्हड जावचें मागण्या जिणेंत वाडोवन व्हड जावच्या बरी पाद्रे पियो बरी आसीच सान फ्रांसिसा बरी सांत आंतोनी बरी जावची आमकां सकत आसा आनी ती सकत आमी वापरून आमचें परिसर मांडोवन हाडचें मागण्याचें परिसर बरें करून हाडचें तें आमचे कडेन पोटेन्शियल म्हळ्यार ती सकत मागण्यांत वाडची सकत आमकां देवान दिल्या मागण्यांत वाडवळ मागण्याचो मनीस जावची आनी ते मागण्याचे सकत आमच्या अंतस्करणांत घालकाणुचें पूर आमचें तें आहा देखून आमचो तो परिसर वाडयचें आनी तो ऐन घडी म्हळ्यार तो परिसर वाडोवंक ऐन घडी म्हळ्यार ह्या करेजमाचो प्राजीत काळाचो काळ ह्या प्राजीत काळ आमकां देवान दिला आमचो मागण्याचो परिसर वाडोवंक आमची मागण्याची सकत वाडोवन आमी आसल्या बरीत आसांगी ह्या वाडटा हांव एक घडी नियाळ करून पळया वो नियाळ आमी करेजमान करीचे मोगाच्यान तुमी आनी हांवें करीचे वो नियाळ मदर तेरेसान केल्लो ती मदरसान नियाळ केल्ल्या बरीत ती मागण्यांत वाडोवन आयली आनी तिची आशा मार्गार सोडल्या भुरग्यांक हांवें बरें करीचें म्हणून
तांकां कोणी आदार नासल्यांक आदार जायचे म्हणून हांवें सेवा करीचे म्हणून तिका बगलें. मागणें आनी सेवा तिचें ओट्टू करीचें हांवें खाली मागणें केल्या पावना म्हूण. देखून ती 4 तावन 6 घंटे 4 वरां उठतेली ती 6 रामसर अरादान करतेली. मीस बेटो मीस कुमगार खणयतली, ब्रेकफास्ट करतली, दोवतली बॅग खणून भुरग्यांक इसवंक. तशें तिणें शिशुबाबान केल्लें पळया तिची वाडवळ पळय कशी वाडोवन आयली. आनी मदर तेजा म्हणटा हांव वाडोवन आयली इंजिनियंत म्हणून. हांवें ते इटलींत त्यो मस्क्यो पळयतना म्हाका मदर तेरजोचो उडास आयलो. आसीचे सांफ्रांचो उडास आयलो, सांतांचो उडास आयलो, पाद्रपियोचो उडास आयलो, साल्लोरेसाचो कर्कोलसाचो उडास आयलो. त्या मागण्यान कशें वाडलें पळया, कशें वाडलो साल्लोरेस. एकूच म्हणजे बदली आनी परती हांव कोली मागण्याची वाडावळ ती तली उतरान त्या कश्टांचे घडये हेजे जाल्यार देवाक हांव समर्पण देवाच्या उस्क्यार बसोंक देव जेजू ते एक जावन हांव वत धाडटां. एफटीन जेजू म्हणजे काकूट करून ही म्हणजे खूस परती हांव म्हणून म्हणालो पळय. आमी जाल्यार म्हाका बचाव करा म्हणून मारतालो. तो देव वचोंक आशिल्लो तो. देखून मोगाच्या न्हू आमी काय करचें म्हळ्यार आयच्या वचपान तुमी आयकलें दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत प्रवादी एलिशा तो मागण्यांत वाडला आनी तो प्रवादी एलिशा इस्रायलच्या रायाक बरें मार्गदर्शन दिवन तांकां दुस्मान ते झुजाक बैसरताना हांगा कळटा. एलिशा प्रवादी कळटा तो मागण्यांत पळयता तो आनी रायाक तो मेसेज धाडटा तो संदेश धाडटा आळे दुस्मान येता तयार जा म्हणून. देखून इस्रायल समृद्धी जावन येता व्हड जावन येता वाडून येता. इस्रायलचो लोक समृद्धी जावन तातात आनी त्या वक्ता तांकां दुस्मानां कळटा वो एलिशा ह्यो प्रवादी आसल्या वरवीं इस्रायल आज इतल्यान समृद्धी जाल्या. इस्रायलाक खंयच्या मनशांनी चलोवंक जायना म्हणून. देखून ते काल कळ्ळें सांगा शेजाराचे राय पुरो वट्टूक जाल्यात वय वट्टूक राव जावन ते एक व्हडलें सैन बलिश्ट सैन करून कोणाक मारूंक आयलात ते रायाक न्ही. पयलें एलिशा लगाड काडल्यार इस्रायल परजा सगळी सत्यानासात आमकां ताका कळटा. देखून ते काल करतात म्हळ्यार ते येवन एलिशा खंय आसा गुड्यार म्हणून ताका गोत्ता गुड्यार म्हणून. ताका कळ्ळें ह्या गुड्यार तो ह्या पर्वतार एलिशा प्रवादी आसा आमी कार्मेल पर्वतार तो आसा आमी तांकां कळ्ळें. ह्या गुड्यार पल्यान गुड्यार तो एलिशा प्रवादी आसा आमकां कळ्ळें. तांकां खाली एलिशा प्रवादी लगड काडल्यार इस्रायल आमच्या पांया म्हळ्यान पडटा. इस्रायलचो राय तितलो बलिश्ट न्ही. वो प्रवादी मागड्याचो मनीस हाची अंतरीक दृश्टी भयंकर हाका आमी लगड काडया आमी ताका लगड करून घेतात. सकाळीं पंत्यार उठ्ठा आसतना मोगाच्या न्हू ताचो सेवाक ह्या प्रवाद्याचो एलिशा प्रॉफेटाचो सेवाक सकाळीं उठोवन जणेलांक आनी भायर येता म्हणटा खाल पळयतालो सुडी तेंब्र काडून येवचे तुका दिसता. ह्यो दोडले सैन तंब म्हळ्यार लाखांनी लाख सैनीक आसात. ह्यो तो भितर येवन ताजे उलांनी म्हणटा पळय आमच्या बोंतोनी वेडो घाल आमचे जाले रडटा म्हणून. तेजलो एलिशा प्रवादी ताका आसता पळोवन संतोषानाचें म्हज्या धनिया देवाच्या मनशा ये बापा तूं म्हजें आयकना पळय भायर येवन पळय म्हण. ना भायर येवनचे गरज ना म्हणटा तो. हांवें पळयलां म्हणटा तो भायर येवनची गरज ना म्हणून. तक्षण एलिशा प्रवादी ताका बुजोवचे खातीर देवा लागीं दिबी घाल मागता ताचे दोळे उगाड म्हण हे दोळे न्ही अंतरीक दोळे उगाड म्हणून. तक्षण तो सेवाक कुड्डो जाता. हे संवसाराच्या दृश्टीन कुड्डो जाता. तेचे अंतरीक दिश्ट आत्मीक दिश्ट ताची उक्ती जाता. तो जण आतां प्रवादी करता जणे लुकतें करता आनी पळय म्हणटा. पळयतना कळ्ळें स्वर्गांतान हजारांनी आंज उज्याच्या रातांनी बसून आतां वसले आमी तुमी आयकलें उज्याच्या रातांनी बसून देंवून येतात प्रवाद्याक राखूंक. उज्याच्या रातांनी उजो घेवन ते येतात. उज्याच्या रात गोडे पुरो उज्याच्या परजळटात तलवारी परजळटात तांचे उज्याच्या प्रकाशा परजळटात तलवारी परजळटा. तशें पळयता सेवाकान पळयलें वांत लागी सेवाक मौन जाता देवाचेर बरवसता हात उबारून देवाक स्तुती करता. ते अंतरीक दिश्ट ताका दिसता आनी ताचे दोळे तो उगडटा. मोगाच्या न्हू राय कितेंय जावं दी तो धाडून दी सैनीक धाडून दी खंय धाडून दी तांचें दिक्कूत ताणें बदलून सोडलें. तांची जिणेचो शेवटूच त्या दुस्मानो शेवटूच ताणें बदलून सोडलो आनी रायाच्या हाताक मारच्या बरी तांणी केलो. तांणी वचून ताका सरेंडर जावच्या बरी केलें इस्रायलच्या रायाक. तांची ताणें हाडली बुटी म्हणटा आमी इंग्लीश बुटी म्हणून सांगलें. ताणें चड आसल्यो भांगार सिंगार वस्तू दुडू आनी पुरा टेंटां गरसो वस्तू जाय जाल्यो सगळ्यो तांचे कडच्यान पुरा राय काणयता तांकां सोलवण तांचे संवार करून सोडटा. अंतरदृश्टीक दिसलें ती अंतरीक दिश्ट सर्गींत हांव आंज आयली ती अंतरीक दिश्ट तुका आनी म्हाकाय मागण्यान देव नाम फाव करताच. आमकां थोड्या विशयान कळटा. आतां कोरोना व्हायरस आयला आमी कितें करचें म्हणून आमी करच्यो थोडी प्रिकॉशन म्हणटा खंयचे आपायत आमी करूं नजो. आमी आमच्या दाक्तेरांनी कितें सांगलां तें पुरो आमी
फाळीचे तरी पूण आमी भियोवन उजो धैर्यान आसाचे देव आमकां सांबाळटा देव आमकां धैर्य सांडून उजो देव आमकां सांबाळटा कित्याक म्हण सांगल्यार देवाच्या दृश्टीन ताणें एलिशा प्रवादीन पळयलें देवाच्या दृश्टीन पळयलें देवाचें बीग पिक्चर पळयलें देखून मोगाच्या न्हू तुका आनी म्हाका देवाचें एक व्हडलें पीक आसा बीग पीक म्हूण सांगून हांव तुमी आयकलां म्हणना आतांचे थोडे प्रबोधनाचे म्हणटा प्रबोधनांत म्हणटात बीग पीक म्हणून मिडियाचेर हांवें पळयता बीग पीक म्हळ्यार बीग पिक्चर देवाच्या दृश्टीचें बीग पिक्चर देवाचें व्हडली मांडावळ म्हाका आनी तुका आसा देवाचें प्लॅन आहा तुका एक प्लॅन आहा म्हाका म्हजें प्लॅन आहा तुका तुजें प्लॅन आसा देखून तें प्लॅन आमी जारी करचें तें बीग पिक्चर केदळ पळोवंक साध्य जाता आमकां मागण्यांत मात्र मागण्याचो मनीसाचे मागण्यांत आमी वाडाचे देखून पळया मोगाच्या न्हू एक जाता पयल्या मागण्याचें म्हणटाना घालूंक वता बी प्रेयरफूल तेजें प्रेयरफूल खरेंच मानता जेजू सांगता काले म्हळ्यार वचू तुज्या रुमा भितर वचू बागेल घाल खीळ घाल आनी तूं माग तें तुजो देव पळयता सर्गेंचो देव पळयता वयरांक दाखोवंक करना हें प्रकार म्हळ्यार तूं मागण्याचो मनीस जा मागण्याचो मनीस जा तूं मागण्याचो व्यक्ती जाता आनी तुवें दाखयचें हेरांक मागण्याचो मनीस दाखयचें म्हणून तूं मागण्याचो मनीस जाल्यार हेर एकलो वळखतात आमी रिक्षा ड्रायव्हराक तूं रिक्षा ड्रायव्हर घे मनीस ना तो रिक्षा ड्रायव्हरच टेलर हडशीं वचून न्हू टेलर घे तूं म्हणूना पोस्तू दिता तो टेलरच दाक्तेर हडशीं वचून तूं दाक्तेर घे म्हणना तो दाक्तेरच तशें मागण्याचो मनीस तो मागण्याचो मनीस तूं कोणाक हांवें तुतुरी जायचें म्हणून ना म्हणटा जेजू प्रेज द लॉर्ड देखून आमी घालून करचें आमी वचोन आमी मागण्याचे मनीस म्हूण कोणा दाखयनासतना आमी मागण्याचे मनीस जायचे म्हणटा जेजू म्हणून खाले म्हणटा म्हळ्यार मागतना तूं मागण्याचो जाताना तूं मागण्याचो जाता त्या वेळार मागताना हॅप्पी कोइन्सिडंस जाता कोइन्सिडंस म्हणटा आमी कोइन्सिडंट म्हळ्यार अचानक थोडें घडटा वैगिनींग पळय अचानक आज सकाळींत एक बाय आयली आनी म्हणाली काले म्हळ्यार म्हज्या पुता विजा जाली आळे विजा जाली वचूंक कांय तोंदरे ना ताका विजा जाली तशें विजा मेळ्ळी ताका तो थंय दुबयत आसा खंय ताका विजा कालिंग जाल्ली ताचें हें काम मेळों नासलें चक्कडी जालें ताचें कामाक सुरवाताक खंय तो आतां तो ताची विजा जाली म्हणाली ती तशें अचानक घडली म्हणाली एक हांगा एक बाय आसा तांकां तिका एक कालिंग एक सायड तिका अशें हें जाली एक दीस राती आस्पत्रेंत धांवन आयली पळोवंक कोण नासली गोड नासल्यो ती हांगा मागण्याक आयल्या वेळार एक बाई मेळ्ळी हांगा बायन मुजरशीन आयली ती हांव अशें उलयताना म्हाका एक काम सोदता म्हणली त्या हिच्या फोन आयले म्हाका फादर खूस केले आज डिस्चार्ज हांव कोण आसा पळय हांव म्हातारीन ती म्हातारी ती हांव म्हज्या भयणी खातीर हांवें पळय सोडूंक जायना तशें म्हणली त्या जाल्यार म्हाका हाळी ती हांगा बसल्या काम जाय म्हण तिचेर फोन काडलें आनी तिचेर दिलें उलय म्हूण उलयलें सकट जालें कामाक म्हूण ती आतां म्हाका फोन करता अचानक देवान म्हाका दिलें हांव 15 दीस तावन मागणें करना आस्पत्रेंत दोगांय आमी पळय मागणें अचानक घडलें अचानक जे खबरें कोइन्सिडंस म्हणटा रप्पा घडटा तें तशें म्हणून वय एकलो म्हणलो म्हाका एक सेकंड हँड कार जाय जालें पळय म्हजे पयशे नात पूण मांयक आनी परत मिसा वचूंक जायना म्हणटा ती मिसा वचूची आशा आतां हांव आयलां हांव ड्रायव्हींग करता म्हजें काम गेलां हाळ्या हांव गांवाक आयलां म्हाका मिसा वचोंक खंय वचोंक मांयक आस्पत्रेवर एक कार जायचें म्हणून अचानक एकल्यान सांगलें म्हजें कार आसा हांव नवें काडयतां देखून म्हजें कार सड्ड यूज करूं ना अर्द्या माला दिता म्हणलो तो कार अर्द्या माला मेळोंक मेळना बरें आसा ताणें कांय एक 15 फावटी म्हणा आनी 2 वर्सांनी येयला तो कारण दवरलो भायर गेलो आनी आतां हाळें तिची मिसच व्हरनासली भुरगीं व्हरनासलीं कार आतां हाळें भुरगीं ल्हान मिसच व्हरूंक अप्रूप थंय व्हरतली आतां हाळें 1 वर्सान अर्द्या मालाक कांकार दिलां पळया अचानक कशें देव दिता पळया देव मागल्या करता आनी परत देखून अचानक देव दिता काम दिता थोडे फावटी अचानक कितलीं वर्सां जालीं सैरीक नासता अचानक चेडवा सैरीक जाली कोलो बरो नवरो एका चरख्याक तो चड शिकोवना 10वी मास शिकला पूण कारभारी बरें चलयता ताका तांकां डिग्री केल्ल्याच्या वो कारभारी थोडे डिग्री करतात तिके छाप्पे कारभार करूंक जायना एक मॅनेज करूंक जायना आख्खा मॅनेजांनी परत करूंक जाता बरो हुशार आहा वो बरो हुशार आख्खो कितलें बरें चेडूं मेळ्ळें वता आगी बरें शिकलें हुशार चेडूं मेळ्ळें पळय गी तशें मेळ्ळें तशें सडन अचानक जाता अचानक घडितां घडटात हें दुसरें तिसरें काय जालें म्हळ्यार आमी आज मागण्या विशयान शिकचें काय जालें म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमी खावन करचें म्हळ्यार आमकां आसली ती मागण्याची सकत आमकां एक भितर सकता मागण्याची मनीस जावची सकत मागण्याची जिणेंत वाडची सकत ती आमी वाडयचें देवान आमकां कितें जावंक निर्मिलां म्हणून बीग पिक्चर दिलां तें पिक्चरा प्रकार आमी जायचें आतां पळया आतां आमी एक चिंतया पळया एक व्हडली गोणू
ती वाळे कशी उपता पळया ती फाकाटी सड्ड बडयना तिका तितल्यान त्राण आगी तें अशें उपता ती तिणें रावंड घालचें वयर सर्कल घालचें आनी खल हे दिशेन संवसारार दिसता तें तिका दिसता. खंयच्या रुखार तिका जाय जाल्यार रुचीची छाणी बसल्या ती छाणी येवन ती धरता. खंय एक बरो सोंसो एक हाच्या रुखामळ्यांतल्यान दोंता ताका दिसता येवन त्या सोंस्याक धरून व्हरता तो वयर रवड घालता तो वयर गुंथा ताचें बळ पळया पाकट्यांनी मारना तितलें बळ ताका आसा. पूण तें पुरा सोड न्हू तो येवन हांगा त्या माडामळान तसल्या गलिजान त्या कावळ्यान उस्तून जे कावळे ते उस्तितात कावळ्यान उस्तिल्या बरी हांव उस्तिता म्हणून केद उस्तिता गी ना उस्तिना ताका केदांत जाय जाल्यार व्हडली गोण आनी एक व्हडलो सोंसो नाल्यार बसून ते केदांतले दवरूंक घेना तो रुखार बसुल्लें आनी तो तोठांत आसुल्लें त्या माठांत थंय व्हरता केदाक तो येवंकूच येना कित्याक म्हळ्यार ताची सोय वयर गुंची ताचें ते देवाचें प्लॅन ताका वयर अंतराळार मांडावळ ताची. तशें आमकां जर तर आमकां अंतराळार गोवाचें म्हणून आमी कित्याक केदांत मागीर बसचें आमचें बिग पिक्चर काल म्हणून आमकां अंतराळांत आसाचें म्हणून देखून देवाची मांडावळ पळय तें जायचें. थोडे भुरग्यांक आतां पळय मॅथ्स शिकना तांणी कांय करना हांव उलयताना कळटा म्हाका तो मॅथ्सांत हुशार आगी LKGन कसो काडटलो UKGन कसो काडटलो कांय शिकनासतना कितले मेळटा कांय शिकनासतना म्हाका 50 मेळटात तर शिकल्या 100 मेळना ती न्ही सांग ती फेल जावनची भुरगीं थंय सोडा हे भुरगे थोडे मॅथ्सांत पास जाता उरल्यांक खंयच्या पास जायना तांकां हांव खायन करता म्हळ्यार तांकां बरें मोटिवेशन दिवन तांकां हांव बरें करून शिकोवन आनी तांकां आशा हाडोवन तांकां लेखकाची आशा हाडोवन तांकां हांव आज कितले डिग्री करतात आतां BSc करता बरे मार्कान तांणी भायर वचचें म्हणून हार्वर्ड युनिवर्सिटीक वचून मॅथ्स शिकयचें म्हणून म्हजी आशा थोडे भिरंकूळ आसात वय देखून तें तिसरें खालें म्हळ्यार मोगाच्यान आमी वाड्यार जे म्हणटाना आयस फॅक्ट्रीचो म्हाका उडास येता मोगाच्यान आयस फॅक्ट्री म्हूण एक आशिल्ली खंय अमेरिकांत त्या आयस फॅक्ट्रीक सडन उजो पडलो खंय उजो पडटाना खालें करचें गतून उजो पडलो पेट्टेता तक्षण तांणी पळयलें भोंवतणी गेलें आनी परत दवले आयस फॅक्ट्रीन दवण संपयतना ताका उजो पालवंक जावना मागीर तांणी खालें अग्निशामकाच्या दळाक फायर फायटर्सांक फोन केलें तांणी आयले तांणी हाडल्यांक खालें उजो पालवंक उदक आयस फॅक्ट्रींत उदक खंड पेटा पूण तें आयस जालां तांकां यूज करूंक जावना तें आयस फॅक्ट्री उजो पेटला आयस फॅक्ट्रींत उजो पेटला तांचे कडेन उदक आसा पूण तांकां यूज करून वापरूंक जावना कित्याक तें आयस जालां आयस आसा तांणी हाडलें उदक तांचे कडेन वापरूंक जाता तें उदक आयस जावना. तशेंच आमकां पळय खदोड आमच्या जिणेंत कोल्या समस्यांचो उजो पालवंक जाता आमच्या कुटुंबांत जाग्या विशयांत जडसो उजो ह्या कुटुंबांत संबंद फाट जावन जडसो उजो पेटसो उजो पालवंक आमकां जायना हें जाता पूण आमची मागण्याची जिणी शेळयल्या आमची जिणी केन्ना मागण्याची शेळयता तेन्ना आमकां ते मागण्याचे फावर आमकां मेळना जोजून दिल्लो फावर आमकां मेळना तो फावर वापरचो जाल्यार आमी पावरफूल जायचे जालो खोलो उजो पालवचो जाल्यार मोसराचो उजो हग्याचो उजो या रिणाचो उजो आनी खोलो उजो आमकां जडसो आमच्या समाजाचो उजो तो पालवचो जाल्यार एकूच वाट मागण्याची ऊब आसाचे शेळोवन उजो आमी मागण्याचो फावर आमी बगीचे तशें मागीर एक मोगाच्यान खालें म्हळ्यार एक चिंताप आसा आमचे कडेन खालें म्हळ्यार पॉझिटीव चिंताप म्हणटात पॉझिटीव चिंताप म्हळ्यार दाविदाचे पॉझिटीव चिंताप म्हळ्यार खालें म्हण पळया दाविदाची जिणेचें सांगतना क्लियर अर्थ जाता. दाविदाक थंय जावन तो गुड्यार जावन आपोवन हाडलो ताका आळंगो गोलियाता ये ताका जुशी मारता म्हूण आयलो तो आतां गोलियाता लगाड काडटा म्हणटा गोलियाता पळयता ताची तलवार केदो ओडकयन ती तलवार ताची सायज कितले फुटकयन तो ओडलो असोलो फैलवान तो असो पळोवन ताचे कडेन खवाचे आसा तलवारी आसात आनी बर्ची आसा आनी जाय जाल्यार हात्यारां पुरात हाचे कडेन कांय येना हाचे कडेन एक ल्हानचें एक फातर घेवन उडोवनचें बिल्लें मात्र 5 फातर खणयल्यात आनी तो एक बिल्लें खणून अशें खणून आयला ताचेर दुसरें कांय ना ती गोपीन खणून आयला गोपीन आनी ते 5 फातर खणून आयला आतां पळयताना एकूच पळोवन भियान कांपोवन गोलियाता पळयताना भियान कांपोवन हांगातान दोवता गुड्याक दोवता म्हण एक ताच्या मुखार तें केलें नेगेटीव चिंता पयलें भियेलो आनी परत पॉझिटीव चिंता म्हळ्यार तो खालें म्हणटा म्हळ्यार म्हज्या म्हाका हांगा आपोवन हाडलो हांव न्ही म्हाका थंय प्रेरण दिल्लो पळय आत्मा देवाचो आत्मा देवान म्हाका हांगा हाडला हें झूज म्हजें न्ही हें देवाचें झूज देव म्हज्या सांगाता आसा देव म्हाका सांबाळटा देवाचो फावर हांव पळयतलो आज इस्रायल कळटलें देव म्हळ्यार कोण गी म्हणून देवाचो अधिकार म्हळ्यार कितें म्हूण कळटलो देवाक खाल जाल्या वेळार जावचे अजापांक कितें म्हण इस्रायलाच पळयतले इस्रायलाच्यो दुस्मानी पळयतले इस्रायलाचो देव कोण गी म्हणून
तो देवाच्या विशयान मात उलयता सिच्युएशन उलयना गोलियाताच्यो गुलयो मोठो आसा जाल्यार हांव ताका बागयता गोलियाताडे तलवार आसा जाल्यार भितर गोलियाताचें नांव काडिना तो उरली पुरो गोलियाता पळयतात गोलियाताक आज आमी खालें जाल्यार म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांनी आमी समस्या पळयता आनी समस्या पळोवन आमी कंगाल जाता दुबायता एक भुरगो ताप येता वंकोन जाल्यार जाता म्हणून म्हणून मागीर आवय कडेन म्हाका फोन केला आवयन हांवें सांगलें चरख्याक दी चरख्याक सांगलें अळे यंत सांगलें हांवें गोलियातान खालें पळयलें पळय तूं आतां कोरोना 5 फावटी म्हणालोय दावी जाल्यार खंडीत म्हणटना वो कोरोना म्हणटना देवाची महिमा पळयतलो देवाचे अधिकार पळयतलो महिमा पळयता वो चेडो भियान कोणाक येयलें फ्रेंड्सांक आयलां म्हणून भियान कोणें फोन केलें म्हणून चेडो भियान ताका वंकोन जाता चेड्यान भियान सोडलें आतां बरो आसा घरा बरो आसा खेळून बरो आसा भुरगो 5व्या क्लासींतलो भुरगो तशें देखून मोगाचें न्हू आमच्या मुखार आतां पळया आमी टेन्नी आनी टोनी आयलो हांगा आनी म्हणलो म्हाका तेगे बेन दिसता फादर म्हाका तांकां बदल कित्याक म्हणटा व्हडलो समस्या फादर तें म्हणलो आनी म्हणलो कित्याक म्हणल्यार टेन्नी सांगात आयलो मागीर टेन्नी सांगाता जेन्नी आयलें जेन्नी म्हणालें म्हाका जायना फादर म्हाका सोडूं जायना आमचो संबंद समान कुटुंबान समान हांवें घर सोडचें चिंतलां थंय सोडलां म्हणून जेन्नी सांगात आयलें मागीर जेन्नी सांगाता मागीर मुन्नी आयलें ना फादर रिणान बुडलां म्हज्या न्हवऱ्याचे पयशांनी काडल्या तो भायर आतां येता खावलें म्हणत की हांवें खाणाळ्या तूं घाल्या सांग केल्यात फादर इन्शुरन्स म्हणून प्रायलो इतली वाड मेळटा म्हणून तांतू घालें रडलें मुन्नी जालें मुन्नी जेन्नी सांगाता तेन्नी सांगात आयलें तें गेल्या उपरांत विन्नी आयलें कालें म्हळ्यार फादर हाडलें म्हजें इल्लेशें रीण हांवें दिल्लें तो फाटीन दिना फादर कालें करचें करतना फादर विन्नी म्हणालें विन्नी गेल्या उपरांत लेन्नी म्हणालें माळे फादर म्हज्या दिवे कडेन तो खाजर जाता म्हणालो आनी आमी इतले पुरो सारे केल्या आतां तो खाजर जायना म्हणून तेन्नी सांगाता सुन्नी आनी सुन्नी खालें म्हणालें फादर आमचो जागो इकरो दवरलो येतात आनी फाटीन चलतात फादर अशें खंय आमच्या माट केलां गी मंत्रांक केलां गी म्हणून तशें मागीर तेन्नी सांगाता जॉनी आयलो टेन्नी सांगा जेवण म्हज्या पुताक भायर वचोंक जाय जेलें फादर आतां भायर ना वचोंक जायना खंय प्लेन वचना खंय विजा येता चलता खंय खालें फादर माट केलां खंय म्हणून आतां टेन्नी सांगाता टोनी आयलो माट केलां म्हाका अशें जायना म्हणलो टेन्नी सांगाता जेन्नी आयलें आनी हाडे म्हज्या घराचे प्रॉब्लेम सांगून कुटुंबाचे समस्ये टेन्नी सांगाता मुन्नी आयलें म्हळ्यार हाडे मुन्नी आनी पयशे ताणून रिणान घाल्यात टेन्नी सांगाता विन्नी आयलें टेन्नी सांगाता लेन्नी आयलें टेन्नी सांगाता सुन्नी आयलो टेन्नी सांगाता जॉनी आयलो पुराय माट केला मंत्रांक गेला अंत म्हणून आतां आमी सांगलें म्हळ्यार टेन्नीक तुवें सोडी जे म्हणून टेन्नीक सोडलें मेन कोण आतां प्रॉब्लेम टेन्नी नेगेटीव तुमकां तें केलां हें केलां ही पुरो टेन्नी सांगात आयली हांगा सांगलें आमी टेन्नीची सावास तुवें करून जो म्हणून आतां त्यो कोणाकी समस्या नात टेन्नी सांगू कोणाकी समस्या ना देखून मोगाचें न्हू आमी टेन्नीक पयस करचें आमकां नेगेटीव करतल्या मनशान आमी मागण्याच्या मनशांनी जाता इतलें बरें वेंगड रावंक पळयचें ती आमकां बेहाडटात मागण्यांत फाटीं व्हरतात देखून मागीर निमाणें खालें म्हळ्यार जोशवाक देव सांगता दूद आनी मोवळसो जागो देव आतां हांव तुका आपोवन व्हरता दिता म्हणून गॉड प्रोवायड्स देव दितात आनी तो सांगता जोशवा सांगता भियेनाका मोवळसो जागो दिता आनी सगळें हांवें सांगल्या बरी करता तूं विधेय जा हांवें सांगल्या बरी कर म्हूण तो विधेय जाता हर एक दिंबेर पडोवन देवा कडेन सारता केदाळ उतरोवची न्हय केदाळ हांवें उतरोवन लोकांक आपोवन व्हरचें खंय म्हणून हर एक देवान सांगल्या बरी तो मोवाणी दूद आनी मोवळच्या जाग्याक वचून पावता तो जोशवा मोगाच्या न्हू पळया द्वितीय नियमांत 11:9 हांवें तवळ वाचचें 11:9 एक श्लोक आनी 12 श्लोक एक घडये वचो कितें म्हळ्यार तुमी इजिप्तांत ते फुटबॉल आसले पंप तांत उदकां घाल फुटबॉलाच्या पंपांनी अशें करून पांयांत गुड्डोवन उदक तुमी काडटल्यात फुटपंप म्हणटा ताका फुटपंप आतां तुका फुटपंप न्ही तूं गेल्ल्या कडेन उदकाची झर वळो चापरी हांव वापरून व्हरता म्हणून आनी लोक मुखार येतना उदकाचो व्हडलो उदकाचो फुटपंप नाका कांय नाका देखून मागण्यांत आमचे फुटपंप आलो उदकाचो वळो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुका देव समृद्धी दिता दरबस्त वळो दिता तूं दिंबेर पडोवन देवा लागीं माग ताची खुशी कर देखून मागण्यांत आमी मागणें म्हणटा आसतना आमच्या मागणें बळ दीक जायचें तातूंत एक 4 संगती आसा जे 4 संगती मागण्यांत कितें आसा जें म्हणून सांगल्यार पेद्रूक जेलांत गेल्ल्या वेळार अजापांनी तो जेलांतल्यान भायर आयलो तितलें भद्रतेचें 3 गेटी भितर आसलो 3 गेटी उतरोवन वचो जेवलें 3 गेटी कडेन 16 जण ताका कावालू दवरले गार्ड्स दवरले जाल्यार तो उतरोवन भायर आयलो कसो आयलो तो भायर धर्नुतेच्या कृत्यांत तुमी वाचा धर्नुतेच्या कृत्यांत 12 अध्याय 1 ते 5 वाचा तोळ वाचा तोळ ह्या खरेंच दिसांनी ह्या प्राजिता
ताच्या कळार वसा तुमी तांकां काल बरयलां म्हळ्यार मोगाच्यानो पेद्रू बंधन थावन भायर येता कसो तो भायर येता मोगाच्यानो पेद्रू कसो भायर येता म्हण सांगल्यार एकच काल म्हळ्यार तांणी मागलें मागणें तांच्या मागणें कहलें उर्बेन बरोवन देव खंडी जावन येता पेद्रू आसल्या कडेन येता आनी ताका सोडून हाडटा म्हणल्यार त्या बरोवच्यान विश्वासान ते मागताले दुसरें प्रामाणीक बगणां बेश्टे बेश्टे रोडो नजो प्रामाणीक बगणांनी हांव बेंगलोर आसतना पळय जालें ती तांबळांची आंडवळे म्हणटा न्हू रोडोवंक येता बगणान बगून येता प्रामाणीक जायचें मात देवाच्या मोगान बरयल्लीं बगणां जायचें थंय प्रामाणीक बगणांनी बरयल्लें मागणें जायचें आमच्या मागण्यांत ना आमी कितले फुडें मिसा येता कितले फुडें मागणां येता ते प्रामाणीक बगणां येनात आमी बसता खंयंगी पळोवन एक ताळयो तापडटा उब्या रावल्यार खंयंगी तेंगी पळोवन खंयंगी म्हणटा आमचो ती प्रामाणीक बगणां नात त्या ल्हान भुरगें उठल्या तक्षण आवय पळोवचें पळय पडल्यांत आवय येयल्या लक्षांत दुदाक कशें दिव आवय दूद दिता म्हूण आमकां सर्वस्तींच्या देवाक आमी तशें पळयता बगणांनी ती बगणां पांय लावन हाता लावन आनी पळयता गे आमी त्या भुरग्यान पळयल्या बरी देवाची भुरगीं न्ही गे आमी तशें प्रामाणीक बगणां जायचें मागीर काल उत्साह जायचें मागीर काल म्हूण सांगल्यार मागणें एक आमकां मेळिल्लें बाग म्हूण चिंतचें मोगाचें मेळिल्लें बाग देवान दिल्लें बाग आमी मनशां कडेन उलयना देवा कडेन उलोवचें बाग न्ही गे तें पाप साहेबा कडेन उलोवचें बाग न्ही गे देव तळें बाग म्हूण आमी लेखचें एक व्हडलें बाग देवा कडेन उलोवचें म्हूण आमी समजाचें मागीर आमी काल करचें मागणें एक ड्युटी न्ही मोगाचें न्हय ड्युटी न्ही आमी करचें जाल्यार आळे वसाचें सकाळीं उठचें इस्काल वसाचें सैन घालचें भुरग्यांक शिकयचें संजे 4 वरांचेर ड्युटी ये आदी परतून वसाचें इतलें करेक्शन आहा तें आसा हें आसा तकली पडापड मागणें तकली पडापड ड्युटी न्ही ड्युटी म्हूण बिलकूल चिंतिना हें वय मागीर तें रुटीन सदांचें न्ही तें सदांचें दिसपडटें करचें काम म्हणून लेखून वचो रुटीन न्ही दिसपडटें करचें जाल्लें काम आळे रांदचें सकाळीं ब्रेकफास्ट करचेत दनपार रांदचेत तशें म्हणून मागणें म्हणून आमी चिंतना हें मागीर तेंकां एक फॉर्मुला भुरगीं उठोवन चिंततात पळय A+B² = A² + B² + 2AB तें फॉर्मुला तें मागणें फॉर्मुला गे एक आमच्या बापा जाल्यार प्रमाण बरें तेशें न्ही तें स्वतंत्रतान काळजांत जावन आशेन बरोवन उर्बेन बरोवन त्या आमच्या देवाच्या मोगाच्या स्पिरिटान जिवाळ जावन सोम्याच्या मोगान बरयल्लें सोम्याचो मोग नासतना आमी मागणें करूं वचो सोम्याचो मोग पयलें नियाळून मागणें सुरू करचें आनी मागणें जाल्ल्या उपरांत इतलेशें म्हणी आत्मीक वाडावळ जायचें एक खालदे इंच म्हणी आमी मागणें केल्ल्या क्षणां आत्मीक वाडावळ जायचें आनी तें उर्बेन बरयल्लें जायचें उत्साहान बरयल्लें जायचें आनी क्रिस्तां तें आमी दीस येताना घट्ट पाळार रोंबेचें तळें मागणें करचें जाल्यार तें जरीकोन कितें जाल्यो त्यो वणूच पडल्या बरी आमच्या मागण्याक पावर आसा आनी ते उज्याचे रात देंवल्ल्या बरी आंजा मुखार येयले त्या सेवकान पळयल्या बरी आमी देवाचे सेवा खंडी जावन पळयतले तळें उर्बेन जेजूतें पाळां सोडिल्लें मागणें केलें जाल्यार आनी तशेंच आमची आत्मीक जिणी वाडटली आनी सोंपतली आनी आमकांय आनी हेरांक उपकारा पडटली तशें ह्या प्राजिताळ काळार आमच्या मागण्याची जिणी जावंक देव आमकां फाव करून दी आमेन सगळींच्या बापा व प्राजेचो काळ कृपेचो काळ तुवें आमकां दिलाय आमी समेस्तांनी तुजे लागीं येवंक आमच्या मागण्याचो तुवें दिल्ली ती पुनर्जिवानपण केल्ली सकत जेजूक मरणांतल्यान उठयली सकत तीस पयत्याची सकत तुवें आमकां दिल्याय सरस्परा त्या सक्तेन बरोवन आमी मागणें कर तुका महिमा हाडूंक आनी एकामेकाक आदार जावंक आमकां कृपा दी